Ghana song A36. Bapa hamso tu mokurtai, amche mode chesugdatai, o mogurgun din vastako, aple chivid tu kabeto, Dushe kutum ektai sata, bavart visvas mogu sata. Dushe kutum ektai sata, bavart visvas mogu sata. बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एक वर तुमचे सवे आसूं हेचे मी सुदीन वाचण्याच्या मनान भिटयता फ्रांसीस आनी मार्गरेट ग्रेशियस तांचे पासत आनी तांचे इंतेसवा पासत मागुया बाबडीनो बऱ्या बरोबर वायटूय ह्या संवसारान जायते वसतात आनी बऱ्या मनशां बरोबर वायटूय मनशां आसात आनी देवाचें उतर घेवन बरीं मनशां फुडें वता जाल्यार वायटूय मनशां कांय फावटी ह्या बऱ्या मनशांक फाटीं ओडून दवरता पूण जेजू म्हणटा आपणाचेर पात येवन रावंक आनी बऱ्या बिया भाशेन बरीं फळां आमी दिवंक पावूंक आयज तर एकल्याक आमकां जेजूचो उलो वस्ताचो उलो आयकूंक आमी प्रयत्न करुया नेमिसाचे भेटेक तयार जातना आमची पातकां उडकून घेवन देवाची आनी एकामेकाची बोगसणे मागुया हांव पातकी सर्व देवाक आनी तुमकां बाबा कडेन म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें विसरून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध अपराध घेवन सुद्दां संकवार मेरेन सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक तुमकां बाबा कडेन म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराच्या लागीं सोरपती दादीव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर प्रार्थया देवा तुजेर पातयेतल्यांक तूं सांबाळटाय तुजे वेळेक कितेंच पवित्र न्हय कित्याकूच मोल ना ओदीक ओदीक तुजी काकलूत आमकां दाखय आनी आतांच जावन आमचें काळीज सदांकाळ तोखतल्या देण्याचेर दवरच्याक सोरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणां जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप दीस आनी रात थांबोन आसतना म्हज्या दोळ्यांतली व्हांवतात दुकां म्हजे पोरजेचे आंकवार दुवेचेर बोयकार नोस्ट आयला ती एकदम घायल जाल्या रानांत वनांत वचोन जाल्यार तलवारीन मेल्ले मनीस थंय पडलोले आसात शारांत वचोन जाल्यार लोक थंय भुकेन वळवळटा प्रवादी आनी याज्ञीक पर्यान देसांत भोंवतात फिरतात कितें करतात तेच नकळत तुवें जुदाक सारकोच पयस केलोय काय तुज्या आत्म्याक सियोनाचो कांटाळो येता गाय कित्याक म्हूण तुवें आमकां इतलो मार दिलोय की बरी जावपाचो
आनीक आमकां बोरवोसो ना. सवस्तकायेक आशेताले हांव, पूण बोरवें कांयच आयलें ना. बोरी जावचो वेळ पावलो काय म्हूण पळयतालें हांव, पूण आमचेर आयलो थरथरो. सर्वेस्परा आमचें खोटेपण आनी आमच्या पुर्वजांचे गुन्यांव आमी ओळखून घेता. खरेंच आमी तुजेर आड पातक केला. तुज्या नांवा खातीर आमकां सोडून दिवं नाका. तुजे मोहिमेच्या सिंहासनाचो मान उबोवं नाका. आमचो उगडास कर. आमचे कडेन केल्लो करार मोडूं नाका. राष्ट्रांच्या कुड्ड्या देवा मदें कोणाक तरी पावस घालूंक पदवी आसत, वो मळबाच्यान आपशींच पावस घालूंक जाता जायत. तूं एकलोच हें करताय न्हू गा सर्वेस्परा. देवा आमच्या, तुजेरूच आमचो विस्वास, कित्याक हें सगलें तूंच करताय. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडोपकार. आमचो जबाब. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. जबाब. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. आमच्या पुर्वजांचो अपराध आमच्या माथ्यार घालूं नाका. बेगोबेग तुजी कोणवालाय आमकां दाखय. आमी पळय जाल्यार एकदम दवळडिरी. जबाब. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत पाव आमकां, देवा आमच्या सोडवणारा. आमची पातकां बोगूस सर्वेस्परा. तुज्या नांवा खातीर आमकां निवार. जबाब. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. कोयद्याचें रुडोन पावूं तुजे मुखार. जांचेर मरणाचें फर्मोन पडलां, तांकां तुज्या बावल्याच्या बोळान निवार. जबाब. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. पूण आमी तुजी पोरजां, तूंच चोरवाक व्हरताय त्यो शेळयो. सासणाच्या सासणाक तुका दिनवासतलें हांव. पिणकेचे पिणकेन तुजी वाखाणणी करतलें हांव. जबाब. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. बी देवाचें उतर आनी जेजू तो वोंपी. जाका तो मेळटा तो सासणाक तोगता. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सौम्य आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. लोकांक धाडटोच जेजू घरांत भितर गेलो आनी ताच्या शिसांनी ताचे सरशी येवन म्हळें, शेतांतल्या नेराची वेपारीची समजणी आमकां दी. ताणें परती पडून तांकां सांगलें, बरें बी वोमता तो मनशाचो पूत. शेत म्हणजे संवसार. बरें बी म्हळ्यार राजाचीं भुरगीं. नेर नश्ट्याचीं भुरगीं. नेर वुंकलो तो दुस्मान, देंवचार. लुवणेचो काळ संवसाराचो शेवट. लुवपी देवदूत. जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात, तशेंच संवसाराच्या शेवटाक जातलें. मनशाचो पूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांतल्यो सगल्यो वायट देखीच्यो वस्तू आनी खोट्यो करण्यो करतल्या मनशांक जमयतले आनी उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. थंय सगळीं रुदोन करतलीं आनी दांत किर्लितलीं. तेन्ना बरीं मनशां आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्या वरी परजोळटलीं.
आयकूंक कान आसलेल्यांनी आयकुचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणे तुका क्रिस्ता. बाबा पडिलो, ह्या दिसांनी पावसाच्या दिसांनी जायतो लोक बियां रोयता. कांय फावटी बियां पोरून फळ जालेले त्या फळाची बऱ्या फळाची काडून दवरलेली. पूण तेच बरोबर आमी आयकता कांय जाणां म्हणटा आमी बियां रोयलीं पूण आमची ती किल्लोन येवंकूच ना. जायत घडये त्या बियांक ती शेळो मांडलो. वो जायत घडये ती बियां तितली बरे भाशेन दवरूंक तांक जावंक ना. वो ती बियां बातेलीं, बातो आयलो ताका. आनी कांय फावटी घडये बरीं बियां आसलीं रोयलीं पूण दुसरी नोंदणी येवन नेर येवन ती बियां मरूंक पावलीं वो तितले बरे भाशेन जावंक ना. पूण तेच बरोबर आमी जाणा आमचो इरिगेशन डिपार्टमेंट त्योय बियां विकता. आनी ते बियां विकता तेन्ना तांची बियां बरीं आसता. थोडे फावटी रोयतो रोखडींच जाता कित्याक ते भाशेन ते ट्रिटमेंट त्या बियांक करता. थोडे फावटी तांकां तो कोटींग आसता पळय तो एके भाशेचें सोल्युशन लावन वो कितें दिवन ताका तें बी सांबाळूंक आनी कीड वो आनी मूय लागना जावंक हें बी बरे भाशेन जावंक ह्या बियांक ते ट्रिटमेंट दिता. बाबडी न्हू आयज जेजूय असल्या बऱ्या बियांची आनी नोश्ट्यांची भुरगीं म्हळ्यार नेर असलीं बियांची खबर करता. सगल्यांक आमकां बावतिजमाक आमचे आवय बापूय घेवन येता तेन्ना आमी बरीं बियां कशीं आसता. पूण वाडटा वाडटा तेन्ना जे भाशेन बियांक थोडे फावटी बातो येता, तांकां असो फांगस जाता, ते भाशेन आमकां समाजांत दुसऱ्याचें वायट लागून घेता वो कसल्यो ना कसल्यो वायट संवयो भितर सरता. आनी तेन्ना कांय फावटी आमी बरीं बियां आसलीं तीं असलीं जावन फळ दिवंक पावना. वो नेर म्हणल्यार वायट सांगात भुरग्यांचो दुसऱ्यांचो पडून हो नेर कसो एके भाशेन वाडटा तेन्ना नेर आनी आमी बरीं बियां दोनूय बरोबर वचना. आयज जेजू आमकां त्या बियांची खबर करता. म्हणल्यार जे भाशेन हांव म्हणटालो आमचो इरिगेशन डिपार्टमेंट दिता तसल्या बियांची ताका ट्रीट केलेलें आसता. म्हणटच देवाच्या उतरांत दर एकल्याक आमकां बऱ्या बियांक आमी हो ट्रिटमेंट आमकां घेवंक त्या बियांक घडये असली तोंडाय लागना मूय कांय येयना थंय कित्याक हें बी गोट आसा. ह्या बियांक बरे भाशेन ट्रिटमेंट करून ते सांबाळलेलें आसा. ते भाशेन आमकां देवाच्या उतरां वरवीं आमचें बी वो आमीच बरीं आसूंक जेजू आमकां फरमायता. म्हणटच वाचूंक नियाळूंक देवाच्या उतराचेर आमी वेळ करुया आनी हे भाशेन बरें बी जावन बरीं फळां आमच्या जिवितांतल्यान आमी दिवंक पावतले. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रस्त्यार आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो उंडो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचनार आमी तुका दिनवासता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवारेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक सोय.
मोशा बाबा भयणीनो मोशा तुमचें बलिदान सर्पविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थया सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिल्या ती देणी आमी तुका वोमता ती तूं दोयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक पावय. तें आमी मागता आमच्या सोमिया जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सौम्य आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देरवासूया. ओय वाशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पविदार आनी सासणाच्या देवा सर्व कड्यान सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. रितीन तुवें मनशाक रोचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दळपार तुजी तोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. म्हूण सर्गी तुका चोय चोय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका चोय. म्हूण सर्गी तुका चोय चोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर तुमची. तेच करून जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्यानी सासणीक कोराराचें रगत. पातकाचे बोगसडे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उद्गार दिवन बावरताचो गोठ परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनोजवानपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सरवंडारा आमची सरवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनोजवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. नवो जिविता सोड आनी सोडवणेची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनोजवणपणाचो बरमसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती भाग्यान दंडुतान सर्व काड तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्व पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राय आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिसां तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तारणें पळोवंक दिवनाका पूण वायटांतल्यान आमकां
सर्वेच परस्पर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी सुरींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी वर वशनात रेखता तर आमकां तुज्या उदारकाक खातीर सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म धांवड्या तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे कशें परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा शेळीच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी सुमयात म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुज्या पुतान आपल्या कश्टा मरणाच्या उगडासाक उतरां वोडट्या मोगान आमकां घडोवन दवरला तो संस्कार आमी आतांच घेतला ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळोशें कर म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार गायनाचो अंक F18 Ekos donia deva sogli ambosuya Ekos nistevaci sevaham koruya Alta kadifun sangatan soluya Ekamonan sogli Moganam Chiya
amboshuya ekos nisevachi sevam ko